इफ्फीची सुरवात वादा शिवाय जावपाक शकना हे वास्तव आसा। ह्या वर्सा तांच्यांनी गोयच्या कोंकणी फिल्मांक इफ्फीत भाग घेवपा पासून वंचित दवरपाचें कारस्थान केलां। म्हाका तांकां विचारपाचें आसा, गोंयांत तांकां कोंकणी फिल्मांची कत्तल करपाची आसा काय कितें, असो प्रश्न गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन केला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, हे म्हाका दिसता वार्षिक कितें ना कितें प्रॉब्लम नासतना, कॉन्ट्रोवर्सी नासतना हाची सुरवात जायना। त्या मागीर 2014-15 इफ्फी स्कॅम आसूं, आनी आतां ह्या वर्साक कोंकणी सेक्शन म्हणजे स्पेशल गोवन प्रिमियर सेक्शन कोंकणी आनी मराठी ही सुरवात केल्ली त्या वेळाचे मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकरान। आनी एक कारणा खातीर सुरवात केल्ली की स्थानीक एक्टरांक, स्थानीक आर्टिस्टांक, स्थानीक प्रोड्युसरांक, डायरेक्टरांक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो आनी फिल्माची एक कल्चर, फिल्म कल्चर हांगा एक गोंयांत रुजू जावचो म्हणून। ह्या वर्साक एक प्रेस रिलीज आयल्या इफ्फीच्या वेबसायटीचेर, म्हणजे ESDच्या वेबसायटीचेर, की द स्पेशल गोवन सेक्शन शॅल बी कंडक्टेड ओनली इफ 4 एंट्रीज आर रिसिव्ड। म्हणजे आमी विचारूंक सोदतात सरकाराक, वेदर द गव्हर्नमेंट हॅज डिसायडेड टू किल द लोकल सिनेमा। सरकाराचो डिसिजन, ESDचे डिसिजन की 4च एंट्री घेतल्यारूच आमी स्पेशल गोवन सेक्शन करतले, हाचो आमी निशेध करतात।